सगळ्यांचे स्वागत. प्रेस मीडिया सगळे जो तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन गेले अखंड एक वर्षभर हो विषय जे हॉस्पिटल नवे बिल्डिंग तयार जाला आणि ती बिल्डिंगान बेगीतल्या बेगीन हॉस्पिटल थंय सुरू जावचें ह्या विशयाचेर जे आंदोलन उबें केलें आणि ह्या आंदोलनाक प्रेसांनी जोरदार सहकार्य केलें आणि मोठ्या प्रमाणात हो विषय सगळ्या भर पावलो. त्या निमतान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आणि धन्यवाद. इश्टानो एक वर्ष जाले आज आमकां कंप्लीट जाता 28 जुलै हे आंदोलन आमी सुरू केल्लें. आमकां अशें दिशिल्लें की काळाची गरज आशिल्ली त्या वेळाचेरूय की जवळ जवळ 8-9 वर्सां बिल्डींग रेडी जावन ह्या बिल्डिंगेक 4 फावटी पेंटय जाल्लो आणि ही बिल्डिंगेन फक्त आमी एक मॉन्युमेंट कसो पेंटा नाशिल्लो ताचें कांयच जायनाशिल्लें. त्या वेळेस समविचारी लोकांनी आमी हाक दिली. खास करून तुवें नागरीक समितीन पयलो फुडाकार घेतलो आणि तातूंतल्यान आमी सगळ्या समविचारी लोकांक हाक दिली. प्रस्थापीत नागरीक पेडणेचे सगळे जमले आणि सगळ्याचो विचार आयलो की एक सरकारा कडेन जोरदार मागणी करून हो विशय धसास लावया आणि त्या दृश्टिकोनातून ताबडतोब आमी पहिली मिटींग आपयली आणि ह्या मिटींगेन पूर्ण हॉस्पिटलाचें इन्स्पेक्शन केलें. म्हणजे खंय पर्यंत हॉस्पिटल पावला, कित पर्यंत ताचें काम जाल्लें आसा. भायल्यान बिल्डींग सुंदर दिसताली पण प्रत्यक्ष थंय पळयत जाल्यार गोरवां गेली बिगिली असो विशय आशिल्लो. सो सगळ्यांनी म्हणलें की आमी लेट अस स्टडी आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी पयलो अभ्यास केलो. पयली बरी 3-3.5 लोकांची एक सभा जाली, तातूंत इन्स्पेक्शन बी केलें आमी आणि ह्या सभेचें रुपांतर जालें ती मागीर समिती स्थापन जाली आणि त्या समितीच्या अंडर गेले 3-4 मिटिंगो जाल्यो आणि ह्या मिटिंगेंतल्यान विशय असो आशिल्लो की सरकार बेगींतल्या बेगीन हाचेर पावलां करची आणि ही हॉस्पिटलची बिल्डींग कार्यान्वीत जावची, म्हणजे हॉस्पिटल कार्यान्वीत जावचें. आणि हाचे खातीर वेळोवेळी आमी सगळ्या आमदारांची, मंत्र्यांची, मुख्यमंत्र्यांची, आरोग्य मंत्र्यांची सगळ्यांची भेटी घेतल्यो. हो विशय फुडें वचनाशिल्लो. मागीर आमी म्हटलें हो जनजागृती जावची ह्या विशयाचेर म्हणून आमी सगळ्या पंचायतींनी भेटी दिल्यो. आमचे सगळे 27 पंचायती पेडणे तालुक्यांतल्यो ह्या सगळ्या पंचायतीची स्पेशल मिटींग घेवन हो अभ्यास जो आमी केलो ह्या हॉस्पिटलाच्या बाबतींत, हे हॉस्पिटल कशें सुरू जावचें, जुजेबाब ह्या बाबतींत सविस्तर सांगतले. पण तो एक चळवळ कशी केली, लोक चळवळ जावची म्हणून पंचायतीक भेटी दिले. मागीर गेल्या चतुर्थीच्या वेळार आमी सगळ्या मांद्रे मतदारसंघ, पेडणे मतदारसंघात बॅनर्स लायले जेणे करून मोठे संख्येन भायले लोक आमचे पेडणे येतात, घरा येतात, तांकां ही जाणीव जावची. आणि ताचे उपरांत आमी एक म्हयन्याभरान आमी पत्रकां काडली. जवळजवळ 10,000 पत्रकांची वितरण केलें आमी. सगळ्या घराघरान हो विशय पावयलो आणि हालींच लास्ट अशी जोरदार कृती जावची आणि सगळे करून जेन्ना ताचो व्यवस्थित हे जायना जालो तेन्ना लास्ट एक 15 दिसां मागे 10 दिसां मागे आमी जी एक सभा आयोजीत केली ताका लोकांनी जोरदार पाठिंबो दिलो. जवळजवळ 400-450 लोकांनी थंय उपस्थिती रावली आणि जस्ट लोक न्ही, सगळे आमचे मानेस्त पेडणेचे माजी पंच, सरपंच, झेडपी बिडपी अशा टायपचे प्रस्थापीत नागरीक, सुबुद्ध नागरीक सगळ्यांनी ते भेट दिवन आमची जोरदार मागणी आमी जी केली आणि ताका एक उत्तम प्रतिसाद आमच्या ह्या पावसाळी अधिवेशनात आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आमी ज्या आमदारांची, मंत्र्यांची आणि सगळ्या पार्टी लिडरांची जी भेटी घेतिल्ल्यो तांच्यांनी उदाहरणार्थ लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव, ताचे उपरांत आमी विजय सरदेसाय हे आमचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे, ते आमी पेडण्यान आयिल्ले मुद्दम त्यावेळी आमी ताचे निदर्शनात हो विशय आयिल्लो. तांच्यांनी विशय उचलून धरलो. आम आदमी पक्षाचे क्रूज सिल्वाबाब आमदार हांच्यांनी तर जबरदस्त हो विशय मांडलो. ताचे उपरांत विरेश बोरकर आरजी पक्षाचे, तांच्यांनी हो विशय मांडलो आणि इतरांनी साथ दिली आणि हो प्रश्न बऱ्यापैकी विधानसभेत मांडलो गेलो आणि आमच्या आमदारांनी ताचे बद्दल भाष्य केले आणि ही खरोखर कौतुकाची. कारण आमची ताचे कडल्यान अपेक्षा गेले 1 वर्ष आशिल्ले की तांच्यांनी हो विशय फुडें व्हरचो. दोन्ही आमदारा कडेन आमी त्या निमतान भेटी घेतिल्ल्यो. पण ह्या पावसाळी अधिवेशनात हो विशय आमच्या आमदार, मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार, तांच्यांनी विशय उचलून धरलो आणि हो विशय आज बऱ्यापैकी ताचे रुपांतर हे जाले की म्हणून अल्टिमेट रिझल्ट की आरोग्य मंत्र्यान एक आश्वासन कशें दिलां की ही हॉस्पिटल जे आसतले ते लिंक हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेज
तसो प्रस्ताव येवंक नाशिल्लो ताणें सांगलें. म्हणजे इनडायरेक्टली सरकारान त्या बाबतींत मातशी थोडीशी हलगर्जीपणा केली असो विशय दिसतालो. मुख्यमंत्र्यांनी त्याचे बद्दल हे दिले. आणि जे आम्ही म्हणटाले लिंक हॉस्पिटल, हो लिंक म्हणजे खूप जणांच्या मनात लिंक म्हणजे कितें, आणि त्या वेळार आम्ही सांगितले की ज्यो 150 वयरसून 200 सिटी वाडयल्ल्यो एडमिशन्स टू गोवा मेडिकल कॉलेज, ताचे बद्दल एक प्री कंडिशन आशिल्लें मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाचें की त्या बरोबर तुम्ही हे रुरल हॉस्पिटल 100 बेडेड आणि अंडर डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज हेकाच लिंक म्हणटाले. आणि जे लिंक जाल्या बरोबर थंय शिकपी भुरगे, ताचे बरोबर पास आउट डॉक्टर्स हे सगळे अभ्यासा खातीर हांगा येतले. म्हणजे आमकां योग्य प्रमाणात डॉक्टरां आणि बाकीचे पॅरामेडिकल फोर्स ही सगळी हांगा मेळटली. आणि मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर्स आयिल्ल्या कारणान आणि जवळ जवळ जीएमसी टायप्सचे हेचे ऑपरेशन आसले कारणान हे आमकां सगळ्या पेडणेकारांक एक वरदान. आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो विशय लावून धरलो. आणि आज खंय तरी दिसता की आता अंतिम हाचेर आयला की सरकार ताचे बद्दल सिरियस जाला. जे उरिल्लो टप्पो जो आसा, जे जुजे बाबा सांगतले त्या टप्प्या बद्दल हे आज कशें आसा की आमी जिखले, एक युद्ध जिखले, पण मोठी लढाई अजून आसा अशें आमकां दिसता. एक ल्हानशें युद्ध आमी जिखला, पण ही युद्ध इतलेंच की आमी सरकारा पर्यंत हो विशय व्यवस्थीत पर्यंत पावयलो. आणि आज ताचे फलरूपांतर म्हणजे ते असेंब्लीन ताचेर एक्सेप्ट केलें. सो ताचे बद्दल आमी मोठ्या प्रमाणात प्रेसाक धन्यवाद दिता. आमचे बरोबर असंख्य कार्यकर्ते वावुरले, तळमळीन कसलीच हाची अपेक्षा न दवरता सगळे जाण प्रत्येक फावटी आमी कृती समितीन आव्हान केल्ले त्या प्रत्येक फावटी 3-4 मिटिंगेक लोक आयले. आमची डेलिगेशनां गेली, पंचायतींनी मेळ्ळे, पत्रकां वाटली, प्रत्येक गांवागांवांनी पत्रकां, हे सगळ्यांक आमी कृती समिती तर्फे पयली धन्यवाद दिता. आणि कारण तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हे हांव विशय सिरियसली फुडें पावलो. प्रवीण आर्लेकर पेडणेचे आमदार, तांच्यांनी हो विशय असेंब्लीन मांडलो. आता हे हॉस्पिटल जे जसे सुरू झाले 2012 एक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसाक पत्र बरोवन सांगता की गव्हर्मेंटान एक प्रपोजल येयला गव्हर्मेंटाक. ते प्रपोजल हेल्थ मिनिस्टरान दिल्ले, तेन्नाचे हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर. आणि ते तांणी म्हणलेले की जे एक्झिस्टिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा तो अपग्रेड करचो आणि एक नवे बिल्डींग बांदचे हॉस्पिटला खातीर. ताका गव्हर्मेंटान सँक्शन दिल्या अशें 2012 डायरेक्टराक कळयलें सरकारान. आनी सांगलें की फुडली कारवाई, फुडली एक्शन ते हेजे प्रमाणे तूं घे म्हणून. म्हणटकच त्या प्रमाणे तांच्यांनी 2013 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ताजो कामाची सुरवात केली. आणि त्या 2013 जेन्ना कामाची सुरवात केली तेन्ना हेल्थ मिनिस्टरान नवे बिल्डींग येतले, तातूंत कितें आसतलें आणि ते कशें आसतलें, जीएमसी ते चलयतले अशें तेणी त्या भाशणान तेन्ना सांगलेलें. आनी ते 9 तारखेर 9/8/13 ह्या दिसा ते सगळ्या पत्रांनी छापून येयले. ताजो आमी सगळो उल्लेख करून गव्हर्मेंटा कडेन करस्पॉन्डन्स करताले. आणि गव्हर्मेंटान बिल्डींग बांदली म्हणटकच ते आमकां अशें दिसता की जेन्ना एक प्रोजेक्ट चालू करता त्या प्रोजेक्टाक कितें लागतलें, ते डॉक्टर लागतले, इक्विपमेंट लागतले, हाची ताका सँक्शन आसूंक जाय. नाजाल्यार त्या जस्ट बिल्डिंगाची सँक्शन आसून काय अर्थ ना. म्हणटकच जेन्ना गव्हर्मेंटान हॉस्पिटलाची सँक्शन दिली त्याच दिसा आमी अशें समजता की सगळे तितून कितें डॉक्टर्स लागतले, कितें लागतले, जो प्लॅनिंग तेंचे कडेन आसा, जो प्लॅन आसा तेजे खंय खंय कितें आसतलें, खंय कितले डॉक्टर ओपीडीज आसतले, कितले ऑपरेशन थिएटर आसतले, कितें सगळे प्लॅनाचेर आसा. म्हणटकच गव्हर्मेंटाची सँक्शन ह्या पुराय प्रोजेक्टाक आसा. जे डॉक्टर लागतले, स्टाफ लागतलो, नर्स लागतले, कितें कितें तेंच्यांनी मेन्शन केला प्लॅनाक, ताका सगळ्याचो सँक्शन आसा. फक्त तेंच्यांनी आतां कितें करपाक जाय की फायनान्शियल प्रोविजन करपाक जाय, इतलें. म्हणटकच आतां ते हे कित्याक उरले, कितें ते तातूंत आमी वचना. आतां गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केला की ते आमी लक्ष घालतले म्हणून. पूण अजूनय अशें दिसता की आमकां तेंच्यांनी कॉन्क्रीट अशें अश्युरन्स ना ते. म्हणजे आमी तेजेर विचार करतले अशें म्हटलां तेंच्यांनी आनी ते करतले अशें आमी आश बाळगिता. आतां तातूंत कितें आसा, एक बिल्डींग रेडी आसा, पूण मेडिकल इक्विपमेंटा खातीर 13 कोटी 49 लाखाची एक सँक्शन आसा. ती एक सँक्शन 30/7/2021 दिल्ली आसा गव्हर्मेंट. फूल सँक्शन आसा ताका, फायनान्शियल सँक्शन आसा. आनी ताजे अजूनय टेंडर काडूंक ना तेंचे. ते आतां असेंब्लींत तांच्यांनी सांगलां की ते आमी सेकंड फेजीन घेतले म्हणून. आतां हे जे काम आसा ते GSIDC मार्फत करपाचें आसा. ऑर्डरूच आसा तशी GSIDC
तेणें करची म्हणून. आतां GSIDCचो चेअरमॅन चीफ मिनिस्टर येतो, फायनान्स मिनिस्टर येतो आनी गार्डियन मिनिस्टर पेडण्याचो येतोच म्हणटच ताणें तेजेर बेगीन आपलें लक्ष घालून एका प्रायोरिटी दिवची अशी आमी मागणी करता. हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन गेल्या वर्सभर ही जी चळवळ सुरू केली त्या चळवळीक लोक चळवळ अशें तें रूप आतां प्राप्त जालां आनी ह्या सगळ्या चळवळीचो फायदो किंवा ह्या चळवळीचो सगळो उपयोग गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोवा विधानसभेच्या फ्लोराचेर आमकां दिसून आयलो. सगळ्या आमदारांनी सगळ्या पक्षांनी हो विशय लावन धरलो, फ्लोराचेर डिस्कशन केलें आनी त्या आमच्या मागणीक एक नेट आयलो. आतां ही इनफॅक्ट समिती जी अस्तित्वात आयली ताका वर्स जालें, पूण ताचे पयलीं तुवें गांवांतले तुवें नागरीक समितीचे जे आमचे आयचे कन्वेनर आसात आमच्या चळवळीचे ते श्री जुझे लोबो, तुळशीदास राऊत सर आनी आमचे निलेश कांदोळकर हांच्यांनी हो विशय आनी त्या भायर स्थानीक आमचे पत्रकार भाव हेंच्यांनी गेले 10-12 वर्सां हो विशय लावन धरला आनी त्या हे सगळ्या विशयाची एक फलश्रुती म्हणून आमकां 20 तारखेक 20 जुलय ह्या दिसाची लोकांची उपस्थिती लाभली आनी ताचे पडसाद विधानसभेत उमटले आनी तेतूंतल्यान आमकां दिसून आयलें की आमचें सरकार जागो जालो. आतां ह्या सरकार जागो जालो तो आतां आश्वासन ताणें फ्लोरार दिलां, पूण स्पेसिफीक आश्वासन किंवा स्पेसिफीक अशी आमची मागणी जी आसा की GMC लिंक हॉस्पिटल बेगिनात बेगीन सुरू जावचें. आमचे विद्यमान आमदार श्री जीत आरुलकर हांच्यांनी सांगलां की आमी एक 6-7 म्हयन्यान ते सुरू जातले. असेंब्लीने आमी आयकलां ते मतो, पण आमी इतल्याचेर समाधान करून ही चळवळ आतां आमी देव बरें करूं जरी म्हटल्यार सगळ्यांक तरी ही चळवळ बंद जावची ना किंवा ही चळवळ थांबूची ना. ज्या दिसा फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जावन आमच्या पेडणेंतल्या लोकांक ही सेवा उपलब्ध जातली त्याच वेळाचेर आमी खंय तरी म्हणटले की आमची चळवळ आतां आमी स्टॉप करुया, आमचो हेतू आमचो ध्येय साध्य जालो. आतां आमची फुडली कृती लोक चळवळ जाली, पूर्ण गोव्यान हेची जागृती जाली, सरकार जागो जालो, लोकूय जागे जाले, सर्वसामान्य लोक जागे जाले पेडण्यांतले. आतां आमची फुडली कृती बाकीच्यो ज्यो कितें साधन सामुग्री उरला आतां आमी 13 कोटीचे सँक्शन 21 प्राप्त जाला त्या 13 कोटीच्या सँक्शनाची फलश्रुती कार्यप्रणाली त्याचे एक्झिक्युशन त्याची टेंडरां काडप त्याचे बाकीचे जे करस्पॉन्डन्स आसा तो बेगिनात बेगीन जावचो हाजे खातीर आतां चळवळींतली आमची जी समिती आसा ती समिती लक्ष दितली. सो आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जे संबंधीत अधिकारी आसा सरकार आसा तांकां आमी निवेदन भेटयतले आनी तांचे कडेन मागणी करतले की ही जी 21 सँक्शन जावन 13 कोटीची जी सँक्शन जाला पूर्ण फायनान्शियल सँक्शन त्या सँक्शनीच्या अंतर्गत पैशाची तरतूद करची आनी मेडिकल इक्विपमेंट बाकीच्यो ज्यो डॉक्टरांची अवेलेबिलिटी हेजे खातीर बेगिनात बेगीन टेंडर फ्लोट करचे, एका म्हयन्याच्या भितर टेंडर फ्लोट करची ही मागणी आतां आमी घेवन फुडें वयतात. आनी ह्या मागणीन 1 म्हयन्याच्या भितर आमी सरकाराक आतां ह्या नेक्स्ट विकान निवेदन भेटयल्या उपरांत आमी तेजी वाट पळोवन 30 तारखेच्या उपरांत आमी आणखी आमची जी योग्य पावलाच्या दिशेन आमी वचपा खातीर आनी सरकाराक हो विशय जागो करच्या खातीर जागृत रावचो विशय हाचे खातीर आमी फुडली पावलां हे चळवळीच्या अंतर्गत आमी मारतले. आतां हॉस्पिटल सुरू जाता, दोतोर येतले थंय 7-8 म्हयने जावन दोतोर पावतले. सगळ्यांत व्हडली मागणी आतां आमी जी लावन धरला 21 तारखेक तेची जाहीर घोशणा केली की लोकांक जॉब्स किंवा भितर रोजगाराची संधी उपलब्ध जावची. आमच्या कडेन जो प्लान आसा त्या प्लाना प्रमाणे आमचे कडेन 312 एकंदर असे रूम्स आसात आनी तेतून ते सोय आमी जर कॅल्क्युलेट केला आमचो समितीचो दावो आसा कृती समितीचो दावो आसा की जवळ जवळ 1000 लोकांची 1000 रोजगार निर्मिती जातले. त्या भायर ते डॉक्टर बिक्टर सगळे आसतलेच, पण त्या रोजगारात जास्तीत जास्त रोजगार आमच्या पेडणे तालुक्यातल्या दोनूय मतदारसंघाक प्राप्त जावंक जाय आनी तो मेळूच्या खातीर आमी वावरतले. आमी मोपा एअरपोर्टचो प्रकल्प आमी आमच्या दोळ्या नजरेंतल्या सकयल्यान केला, आमचं आयुष्य हॉस्पिटल गेला. सो आता आम्ही फाटले 2 उदाहरणां घेऊन आता आम्ही मात्र दोळ्यात तेल घालून सारखे हेचेर विवेचन करतले आणि आम्ही सिद्ध करतले की बाबा आमच्या स्थानिक भुरग्यांक ते रोजगार प्राप्त जावंक जाय. मागीर ते नर्सी आसतले, मागीर MTS आसतले, डॉक्टर आमचे लोकल आसतले. आयज सगळ्यांच्या प्रयत्नान आमचो पेडणे तालुको फुडें सरता. डॉक्टरांची आता जवळजवळ भरपूर डॉक्टर आमचे पास आउट जावपाक लागल्यात, पास आउट जाल्यात, तांकांय खंय तरी हांगा संधी मेळटली. तर ह्या सगळ्या गजालीचो विचार कृती समिती करतली आणि ह्या कृती समितीच्या वतीन फुडली पावलां
जी आमी मारतले त्या बाबतीत फुडल्या 7-8 म्हयन्यान हे हॉस्पिटल सुरू कशें जातले हाचे खातीर हो विशय आमी ताजो दवरतले आनी रोजगाराच्या निर्मितीच्या संदर्भात आमी कसलेच आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना. वी विल बी व्हेरी मच अलर्ट आणि फॉर दॅट आवर समिती तुवें हॉस्पिटल कृती समिती विल वर्क फॉर द पीपल ऑफ पेडणे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.